नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। समेस्त पळोवप्यांक दसऱ्याची परबी पळोवया आयच्यो खबरो। गांधी आनी शास्त्री जयंती निमतान पुराय देशान ओपली आर्गां, गोंयांतूय जाल्यो कार्यावळी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100व्या स्थापणूक दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बरयलो ब्लॉग। आत्मनिर्भरतायेक पर्याय ना, सरसंघचालक मोहन भागवत। आरएसएसच्या स्थापणूक दिसा निमतान नागपुरांत जाली मुखेल कार्यावळ। आयज दसरो गोंयासयत पुराय देशान मनयली विजयादशमी। रावण दहन आनी वाहन आनी शस्त्रांची केली पुजा। राज्याच्या सामाजिक आर्थिक उदरगतीक कदंब महामंडळाची महत्वाची भूमिका। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत कदंबाच्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजित कार्यावळींत जाले वांटेकार। आता खबरो विस्तारान। महात्मा गांधी आनी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती निमतान आयज पुराय देश तांकां आर्गां ओंपता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राजघाटाचेर महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली। उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी महात्मा गांधी हांकां राजघाटार वचून आर्गां ओंपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजघाटार महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आनी हेर मानेस्तांनी संविधान सदनात राष्ट्रपती महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली। आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विजया घाटाचेर शास्त्री हांकां आर्गां ओंपली। उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजया घाटाचेर शास्त्रींक आर्गां ओंपली। संविधान सदनान आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आनी हेर मानेस्तांनी आर्गां ओंपली। महात्मा गांधींच्या 156व्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पोरण्या गोंयांतल्या गांधी चौकावेल्या गांधीजीच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आर्गां ओंपली। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार राजेश फळदेसाय आनी हेर मानेस्तांनी गांधीजींक आर्गां ओंपली। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना एकचाराचें म्हत्व सांगलें। समाजांतले कांय घटक आमचो एकचार मोडून फूट घालपाचो यत्न करता अशें तांणी मुखार म्हळें। आम्ही पळयता की सत्य, अहिंसा, सिम्प्लिसिटी आणि सर्व्हिस टू नेशन या 4 तत्वाचेर महात्मा गांधीजी हांणी आपल्या पुराय देशाक आम्ही एकीकडे हाडपाचो प्रयत्न केलो, स्वातंत्र्य मिळवून दिवपाचो प्रयत्न केलो आणि स्वातंत्र्य मिळवून दिलें। गोंय हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी राज्य आसा आणि गांधी जयंती हे ताचें प्रतीक आसा गोंयांत तर। कारण हांगासर तुमी जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें। बायबलांतल्यान आपली सर्वधर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आणि कुराणांतली मेसेज हे आमच्या हांगासलें कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली। होच तर म्हणजे हांगासलें एकतेचें प्रतीक गोंय जावन आसा आणि तेच शांतिकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा। पण काही लोक ह्या पद्दतीन आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यात करता। ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। गोंयच्या विकासाक, गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदां तुमकां दिता। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गांधी शिल्प बाजाराचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोवेन गुदिन्हो आनी हेर मानेस्त हजर आसले। ह्या प्रदर्शनात देशभरांतल्या कलाकारांच्यो कलाकृती मांडल्यात। 11 ऑक्टोबर मेरेन दर्या संगमाचेर हे प्रदर्शन उक्तें आसतलें। गांधी जी ने हमेशा के लिए स्वच्छता और लोकल आर्टिजन, वोकल फॉर लोकल, यही नारा दिया था। उनका स्वच्छता का नारा जो उन्होंने तब दिया था, जो पहले फर्स्ट द पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने स्वच्छता के लिए खुद होके झाड़ू लेके रोड पे उतरे और एक स्वच्छता का मिशन चालू किया।
उनके बाद में झाड़ू लेके कोई रोड पे उतरा और स्वच्छता मिशन शुरू किया, तो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो स्वच्छता मिशन शुरू किया है, मैं इसीलिए वो याद कर रहा हूँ क्योंकि उनका, गांधी जी का हर एक मिशन, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी मीन्स अंत्योदय जो की बात कही, तो तब की बात तभी रही। और अभी 60 साल के बाद अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अंत्योदय तत्वों पर काम करना भी स्टार्ट किया है। वोकल फॉर लोकल की बात पहले कभी आई तो 60 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद आई, इसीलिए तो आज देश भर के सभी आर्टिजन को बहुत सम्मान मिलने लगा है, उन्हें सब्सिडी मिलने लगा है, देश भर और विदेश में उनको बाजार मिलने लगा है। हो राष्ट्रप्रथम असा अशें तांणी बरयला। संघान सदांच राष्ट्र निर्माणाचो विराट हेत घेवन काम केला। संघाची वेगवेगळी संघटना राष्ट्रसेवा करता। संघान देशाचे प्रत्येक क्षेत्र, समाजाच्या प्रत्येक विभागाक स्पर्श केला अशें तांणी बरयला। संघाच्या गौरवशाली यात्रेचेर भारत सरकारान खासा टपाल तिकीट आणि यादस्तीक नाणे जारी केल्यात। संघामधलो सशक्तीकरणात महत्वाचो वावर केला अशें तांणी बरयला। राष्ट्रभक्ती आणि सेवा संघ करता डॉक्टर हेडगेवार हांचे सयत जायत्या संघ कार्यकर्त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य झुजान वांटो घेतिल्लो। स्वातंत्र्याच्या उपरांत संघ लेगीत राष्ट्रसेवा करता अशें प्रधानमंत्री हांणी बरयला। RSS संघाच्या ऐतिहासिक शतीस्थापणूक दिसा निमतान नागपुरातल्या रेशम बागेन खाशेली कार्यावळ जाली। RSSच्या स्वयंसेवक राष्ट्रसेवा आणि समाजाक सशक्त करचे खातीर वावुरता अशें ह्या वेळार उलयतना सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगलें। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है। और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है। हिंदू समाज बलसंपन्न आणि संघटित जावप हे देशाचे एकचार, एकात्मता, सुरक्षा आणि उदरगतीची गॅरंटी असा अशें भागवत हांणी म्हळें। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसायटी। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याविशीं उलयतना आतंकवाद्यांनी पहलगामात धर्म विचारून हत्या केली अशें तांणी म्हळें। उपरांत भारतीय सेनेचे शौर्य पुराय संवसारान पळयले अशें तांणी म्हळें। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। स्वदेशी आणि स्वावलंबनाक पर्याय ना अशें सांगून सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी आमकां आत्मनिर्भर जावचें पडटलें अशें म्हळां। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। ह्या सुवाळ्याक आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसले। तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। विजयादशमी उत्सव का ये दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का
संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे 2 डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। आता घेऊया एक लहानसो विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दिसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पुराय देशासयत गोंयांतूय आयज दसरो उमेदीन मनयलो। लोकांनी घरांत शस्त्रपुजा आनी वाहन पुजा केली, तशेंच कार्यालयांतूय पुजा केली। दसऱ्या निमतान नवीन वाहनां आनी भांगराची खरेदी लोकांनी केली। 3.5 मुहूर्तांतलो एक मुहूर्त म्हळ्यार दसरो। दसऱ्याक सरस्वती पूजन करपाची प्रथा आसा। शाळांनी तशेंच जायत्या देवळांनी दसऱ्या निमतान सरस्वती पूजन जालें। जायत्या वाठारांत दसऱ्या निमतान सिमोल्लंघन करपाची प्रथा आसा। आपट्याची पानां भांगर म्हूण एकमेकांक दसऱ्याक दितात। देशांत जायत्या सुवातांनी रावणाचें दहन करता। दिल्लीन रामलीला मैदानावेलें रावण दहन पुराय देशभर फामाद आसा। विजयादशमीच्या फाटभुंयेर कच्छांतल्या सैन्य दळान आयोजीत केल्ल्या सेनाच्या क्षमता अभ्यासांत भाग घेतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पाकिस्तानाच्या वायट कर्तुत्वांक भारत अशी जाप दितले की इतिहास आनी भूगोल दोन्ही बदलतले अशें सांगलें। तशेंच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी शस्त्रपूजन सुवाळ्यान लेगीत वांटो घेतलो। औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के लिए साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी दिल्लीतल्या कनॉट प्लेसांतल्या खादी इंडिया सेंटराक भेट दिली। खादी आणि स्वदेशी आंदोलनाच्या महत्वाचेर तांणी उलोवप केलें। एका तेंपार खादी आणि स्वदेशीचे महत्व पुरायेन विसरिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2003 वर्सा गुजरातचे मुखेलमंत्री आसतना खादीक पुनर्जीवित करपाची मोहीम सुरू केली आणि ह्याच मोहिमेक लागून आयज खादी लोकांची पसंत थारल्या अशें मंत्री अमित शाह हांणी म्हळें। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। मुझे ठीक याद है 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर से आज खादी एक प्रकार से जन जन की उपयोग की चीज बनी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 से
आज तक खादी में कई 100 गुना बढ़ोतरी हुई। आज गांधी जयंती निमतान पणजी दूरदर्शनात महात्मा गांधी हांका आर्गां ओंपली। पणजी दूरदर्शनाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी महात्मा गांधीजींच्या फोट्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली। इतल्या मजगती आकाशवाणी पणजेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काल स्वच्छता ही सेवा अभियानात वांटो घेतलो। पणजेंतल्यान उद्यानात तांणी नितळसाण केली आणि स्वच्छता रॅली काढली। खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। कदंब महामंडळ ही फकत एक संस्था न्हय तर ते कुटुंब आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। कदंब महामंडळाच्या 45व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते आयज उलयतले। ही कार्यावळ पणजे जाली। ह्या वेळार येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो, महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले। कदंबाच्या पयल्या बसीसयत नव्या मार्गावेल्या बसीची पुजा ह्या वेळार केली। कदंबा दसऱ्याच्या दिसा कदंबातली सगळी फॅमिली पणजेंतल्या बस स्टँडाचेर एकत्र येता आणि आपल्या 1 नंबर बसीचे गेली 45 वर्सां जी तेंच्यांनी सांबाळून दवरल्या ते बसीचे पूजन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते करता। आणि फक्त पूजन न्ही तर ती बस परत पणजेच्यान 70 पर्यंत फावट मारून परत हाडटा आणि ती तेंच्यांनी इतकी मेंटेन दवरल्या बद्दल हांव कदंबाच्या सगळ्या स्टाफाचे मेकॅनिक पासून बाकी सगळ्यांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन करता। कदंबा कॉर्पोरेशन हे रुरल आणि अर्बन एरियांत कनेक्टिव्हिटी खातीर सातत्यान कदंबाचो सर्वीस दिवपाक उपयोग जाल्लो आसा। सोशियो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जर कोणी प्ले केला आसतलो जाल्यार तो कदंबान प्ले केल्लो आसा। आणि इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना। तो पळोवप वचत जाल्यार आमी पॅसेंजर सेंट्रीक म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना, कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता। 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटिजन्सांकूय दिता। 100% कन्सेशन आमी फ्रीडम फायटर्स, दिव्यांग, पर्सन कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट्स 100% concession on their passes दिता। This is a big service for the humanity. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी ह्या वेळार यादस्तिकाचें विमोचन केलें। तशेंच बरी कामगिरी केल्ल्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो। तशेंच कर्मचाऱ्यांच्या यशस्वी भुरग्यांक इनामां भेटयलीं। जानेवारी 2026 मेरेन कदंबा महामंडळ पुराय डिजिटल करतले अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांणी जाहीर केलें। मुख्यमंत्र्याकडे की आम्ही हे डिजिटल फुटप्रिंट जे येवपा जाय हे आम्ही हाडून दाखयतले जानेवारी म्हणल्यार। आनी जेन्ना लोकांक कळटले खंयच्या पॉयंटार खंयच्या पॉयंटार की दुसरी बस पावतली, ट्रॅक करता तेन्ना आतां हूंय पावला, हिंगा ती 3 मिनटान पावतली, हिंगा आनी 15 मिनटां पावतली।
तेजे फुडें दुसरी बस दुसऱ्या रुटांसून वयतले हे सगळे तुमचे मोबायलार तुमकां दिसतले। आमचे टॉक्स आहा म्हणजे जे सर्वीस प्रोवायडर आसा ते कडेन, पूण हे एप आमकां एक व्हडली कंपनी आमकां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एक पयसो ना मोडटा फ्री करून दिता म्हणून सांगला। 2027 मेरेन महामंडळ 280 बसी कावलांत काडटले आणि 100 वयर नव्यो इलेक्ट्रीक बसी घेतले अशें महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी सांगले। आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन यांचे आभार मानता, कित्याक आमची कदंबा जरी कदंबा आमची प्रॉफिटान ना तरी सुद्दां वेळोवेळी आमच्या स्टाफांक 10 तारखेच्या पयलीं पगार मेळपाचें काम, आमकां बसी जाय जाल्यार बसी दिवपाचें काम आमचो सरकार करीत आसा। डिमांड आसा आमच्या स्टाफाचो की तांकां 12% PF व इक्वल तांकां बेनिफीट हे मेळपा खातीर तोय सरकारान आमकां दिला आणि त्या खातीर जवळ जवळ 8 करोड सरकार आमकां ह्या वर्साक दिल्ले। आयज आमचे कडेन 150 EV बसी आमच्यो गोंयभर चलता। त्या प्रमाणे आमच्यो जवळ जवळ 48 ह्यो स्मार्ट सिटी अंडर EV बसी चलता आमच्यो। आणि येता त्या 27 पर्यंत आमच्यो 280 बसी ह्यो स्क्रॅप करच्यो पडटल्यो, कारण सरकाराचे जे नियमा प्रमाणे 15 वर्स चलोवपाक शकना, त्या खातीर आमकां 27 सान आमच्यो जवळ जवळ 280 बसी स्क्रॅप जातल्यो। ह्या खातीर आमी वेळोवेळी सरकारा कडेन आमी बसीचे प्रोविजन करपा खातीर मागीत आसा। आतांच आमचे हल्लीच आमचे 100 EV बसी आमकां सरकारान दिवपाचें थारायल्यान तेजे टेंडरूय जाल्ले कडेन आसा। कुंडेतल्या सरकारी विद्यालयाचे नाव बदलून आदले संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नावाचेर दवरला। ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। सरकारी शाळांतल्यो सुविधा सुदारपा खातीर सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांचें नांव ह्या शाळेक आज दिलें त्या बद्दल खूब खोस भोगता। राजेंद्रन आनी बाबला मळी हांच्यानी दोगांयनी उलयता आसतना तांचें डेडिकेशन फॉर द गोंय आनी डेडिकेशन फॉर द कुडण्या विलेज हें तांच्यांनी सांगलें। खरोखरूच म्हणजे तांच्या लिडरशिपीच्या अंडर काम करता आसतना GSIDCचो वायस चेअरमॅन आनी मागीर चेअरमॅन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो शाळा रिपेर करून नव्यो करपाचें योग हो म्हाकाय आयलो। आनी पुराय गोंयभर म्हणजे पयले फावटी सगळे जाण म्हणटा आसतना की पयलेच फावटी 2012च्या उपरांत अश्यो मोठ्या प्रमाणात शाळा ह्यो रिपेर जाल्यो, नव्यो जाल्यो आनी 12 ते 25 पर्यंत आमी गोंयांतली तशी हार्डली एखादी दुसरी शाळा ही रिपेर जावपाची उरल्या आसतली। आमी अकॉर्डिंग टू अवर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी फुडल्या वर्सा सगळ्या भुरग्यांक जेका 6 वर्सां 1 जून तेका कंप्लीट जाता त्याच भुरग्यांक पयलेक एडमिशन मेळटलें। म्हणजे अंदाजे जवळपास 4000 भुरगीं ही कमी जावं शकता पयले वचपाची। हो एक टायम गॅप जो आहा पयलीं हो फुडल्या वर्सांत जातलो, त्या उपरांत हे स्ट्रीमलायन जातलें। राज्यान आयज सावन वीज दराची वाड लागू जाल्या। ह्या विशीं वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी आपले विचार उक्तायले। वीज दर वाड ही आमच्या हातांत ना। आमकां JERC म्हणून जे कमिशन आसा ताच्या अंडर भारतीय हे जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JERC एक्ट जाता आनी JERC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा। आतां JERC हे कित्याक करपाक सांगता, तांकां काही नॉर्म्स तातूंत आसा आनी हे नॉर्म्स कितें जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आमी 5000-6000 कोटीचो घेता तेन्ना तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटा पयसो उबे करपा खातीर खंय ना खंय ही तडजोड करची पडटा। त्या खातीरूच JERCन टप्प्या टप्प्यान ही दरवाड करची अशें म्हटलां। आज फक्त 4% आसा, पूण सर्वसामान्य मनशाची जी दरवाड आसा ती फक्त 2% आसा। मुद्दाम कळया 4% आनी अबोव जी आसा ती 400 युनिट जाता ताका। सर्वसामान्य मनशाचे जे युनिट आसता मध्यम वर्गीय ते 400 सकल आसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान म्हापशा विजयादशमी निमतान कार्यावळ आयोजीत केली। संघाच्या स्थापणूक
वर्साक स्थापणुकेक आयज 100 वर्सां पुराय जाली. निमतान म्हापशा टॅक्सी स्टँडार आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीन राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. कोकण प्रांत कार्यकारिणी वांगडी अतुल कारखानीस हांचेय ह्या वेळार उलोवप जालें. संघ म्हटल्यार विचार येता शिस्त. शिस्त ही आसा संघात, पण संघाचे हे कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या शहराक, आमच्या गांवांक जे मेळ्ळा ते खंयचे? तर हे जे आमकां मेळ्ळा तातूंत संघान मनीस तयार केले. मनीस अशे तयार केले की जे मनीस आमच्या राष्ट्राचे, देशाचे, शहराचे, गांवाचे आनी समाजाचे फुडारपण केले त्या मनशांनी आनी आमच्या समाजाक पॉझिटिव्ह बदल घडून हाडले. तर हे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा संघाचे आमच्या राष्ट्राक लागून ते एक सगळ्यान व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन. कारण राष्ट्र घडटा, समाज घडटा हो मनशा पासून. मनीस जर डिसिप्लीन आनी चारित्र्यवान जर घडलो जाल्यार आमचे राष्ट्र मोठे जावपाक आनी मोठे घडपाक चड वेळ लागना. कळंगुटे महादुर्गा भक्त मंडळान दुर्गा मातेच्या मुर्तीचे विसर्जन केले. या वेळार दुर्गा मातेच्या पूजा करून मूर्ती उदकान विसर्जित केली. भाविकांनी या विसर्जनात व्हड उमेदीन वांटो घेतलो. पोलीस आणि प्रशासनान विसर्जना वेळार योग्य व्यवस्था केली. गोंयांत दक्षिण पश्चिमी पावस सध्या सक्रिय आसा. ताका लागून गोंयांतल्या बऱ्याचशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटा. पुराय गोंयांत सध्या येलो अलर्ट जारी केला. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 26.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.4°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. गांधी आणि शास्त्री जयंती निमतान पुराय देशान ओपली आर्गां. गोंयांतूय जाल्यो कार्यावळी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 100व्या स्थापणूक दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बरयलो ब्लॉग. आत्मनिर्भरतायेक पर्याय ना. सरसंघचालक मोहन भागवत. RSSच्या स्थापणूक दिसा निमतान नागपुरांत जाली मुखेल कार्यावळ. आयज दसरो. गोंयासयत पुराय देशान मनयली विजयादशमी. रावण दहन तशेंच वाहन आनी शस्त्रांची केली पुजा. राज्याच्या सामाजिक आर्थिक उदरगतीक कदंब महामंडळाची महत्वाची भूमिका. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कदंबाच्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीन जाले वांटेकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.